नमस्कारू आणि सुप्रभात. आईचे सुभाषिताक तुमका सर्वांकय स्वागत. श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराण्यकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्. श्वः कार्यमद्य कुर्वीत म्हळ्यार श्वः म्हळ्यार फाल्याक म्हणून, श्वः कार्य म्हळ्यार फाय करचें काम म्हणून, फायची काम म्हणून. श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, अद्य म्हळ्यार आजी, फाय करचें काम आजी कोरका. पूर्वाण्णे, पूर्वाण्णे म्हळ्यार दनपारा पशी फुडें, पूर्वाण्ण म्हळ्यार सकाळची वेळ. अपराण्णेचे म्हळ्यार दनपारा वेळ, म्हळ्यार दनपार नंतर म्हणटा पळय तसलें. तर दनपार नंतर करचें काम सकाळी कोरका, फाल्यां करचें काम आजी कोरका म्हणून. श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, फाय करचें काम आजी कोरका. श्वः कार्य म्हळ्यार फायचें काम आजी कोरका, दनपार करचें काम सकाळ कोरका म्हण सोन. पूर्वाण्णेच्या अपराण्यकम, अपराण्यकम म्हळ्यार दनपार करचें काम ते सकाळ कोरका म्हण सोन. न हि प्रतीक्षते मृत्युः म्हळ्यार मृत्यू केन्ना कोणा येता म्हूण सांगूं साध्य ना म्हूण. प्रतीक्षते म्हळ्यार कोणाक राखून बसना म्हूण. कृतमस्य न वा कृतम, हें काम केल्ली गी तें काम केल्ली गी म्हूण तें राखना. काम केल्ल्यार करनातले तेजे टायम येता ना ते घेवन वता तेची. तशें जावन न्हू आमी करचें काम ओगी ओगी आमी टायम टायमार ते वेळ वेळ समजावन कोरका म्हूण सांगून. तशें जावन न्हू राखना अशी खंयचें काम ते वेळ वेळ कोरका गी ते समजावन कोर न्हू आमी खंयचें बाकी दवरपाचें काम म्हूण सांगून. त्या खातीर ते सांगचें फायचें काम आजी करी, दनपारा काम सकाळ करी, दनपारा काम दनपार म्हूण दवरचें नाका म्हूण सांगून. त्या म्हळ्यार आतां सांगिल्लें न हि प्रतीक्षते मृत्युः, मृत्यू केन्ना येता म्हूण सांग साध्य ना. त्या वेळार आमी त्या करनी म्हणून आमच्यान कडेन सांगूं साध्य ना. त्या वेळार चूक जाता तशी. आतां इंग्लिशान सांगलां टायम एंड टायड्स वेट फॉर नो वन म्हणून. तशीची टायम ताजे टायम ते वत आसता त्या टायमार म्हळ्यार त्या वेळेर आमी आमगेलें काम केल्ल्यार आमकां चांग म्हूण ताजे अर्थ. अपास हे सुभाषीत सांगता. श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराण्यकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्. नमस्कार.